यू परमिट की असं हांव समज ॲलोपॅथिक मेडिसीन घेता फॉर एक्झाम्पल डायबिटीज प्रेशर टेक लॉंग टर्म ताच्या बरोबर होमिओपॅथी आमी सायड बाय सायड घेऊं येता इज माय क्वेश्चन. हांवें वदळूच सांगिल्लें न्ही तुमकां की वॉट वी डू इज दॅट आमी जेन्ना म्हणजे एक पेशंट येता आणि तो पेशंट डायबिटीसाचे वखद घेता, प्रेशराचे वखद घेता, इवन कोलेस्ट्रॉला खातीर घेता. सो इन दीस केस आमी कितें करता, होमिओपॅथी चालू करता आणि मागीर हळू आमी ॲलोपॅथी सायड टेपर करता. ते बी कितें, एज आय मेन्शन अर्लियर, वी मॉनिटर. बरोबर. कित्याक वी हॅव टू नो न्ही वीच मेडिसीन इज वर्किंग, वेदर द ॲलोपॅथी सायड इज वर्किंग. इवन आमचे कडेन अशें सुद्दां आसा पेशंट जे न्ही ॲलोपॅथी घेता प्लस आयुर्वेदीक घेता, दोनूय घेता आणि होमिओपॅथी घेवपाक येता बिकॉज तांकां कोण तरी सांगता तूं होमिओपॅथी कित्याक घेना आणि दे डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क बाय स्टॉपिंग दीस अदर सिस्टम. अशें आसा म्हाजे कडेन. आणि स्पेशली इन केस ऑफ ओल्ड पेशंट्स न्ही तांकां कितें जाल्लें आसता, दे हॅव बीन टेकिंग दीस मेडिसीन फॉर इयर्स टुगेदर आणि तांकां कोण तरी सांगता ते होमिओपॅथी बरें पडलां आपल्याक, तूं वच आनी घे. सो ती जेन्ना तुजे कडेन येता न्ही, दे आर व्हेरी स्टबन, दे डोंट वॉन्ट टू स्टॉप दीस मेडिसीन. सो इन दीस केसीस आमकां न्ही तांकां खूब कन्विन्स करचें पडटा आणि मागीर हळू तांकां रिजल्ट म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करून दाखोवचें पडटा. पळय आमचे घेवच्या पयलीं तुजे बाबा इतले काउंट्स आशिल्ले, आतां तुजे इतले काउंट जाला, सो आमी मातशें हें कमी करया. So that is how it all depends on the homeopath, how well convincing you are to your patients.